ज्या गोंयकारांकडेन पोर्तुगेज पासपोर्ट आसा तांकां पासपोर्ट रद्द करपी प्रमाणपत्राचेर विजा वा विदेशांत वचपाचो परवानो सोंपेपणान दिवपाचो निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयान घेतला। ह्या निर्णयाक लागून गोंयच्या पोर्तुगेज पासपोर्ट धारकांक थाकाय मेळ्ळ्या। केंद्र सरकारान हे विशीं परिपत्रक जारी करून ही माहिती दिल्या। अठराव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन 24 जूना सावन सुरू जातले। या अधिवेशनात नव्यान वेंचून आयिल्ल्या खासदारांचो सोपूतविधी सुवाळो तशेंच सभापतीची निवड जातली, अशी माहिती केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिल्या। मजगतीं 264वें राज्यसभा अधिवेशन 27 जूना सावन सुरू जातले, अशें मंत्री रिजिजून ह्या वेळार सांगले। बाणावले जिल्लो पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेत आतामेरेन 4 अर्ज। इंडिया आघाडीचो उमेदवार जोसेफ पिमेंटा सयत रॉयला फर्नांडीस, ग्रेफन फर्नांडीस आणि फ्रँक फर्नांडीस हांचेय उमेदवारी अर्ज। बाणावले इंडिया आघाडीच्या उमेदवारा सामकार जिखपाचे व्हड आव्हान आसा। बुधवारा अर्ज भरपाचे निमणे दिसा आनीक 3 अर्ज आयले। प्रदेश काँग्रेसीच्या सरचिटणीस पदाचो राजीनामो दीत रॉयला फर्नांडीसान अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। वेगवेगळ्या कोकण रेल्वे स्टेशनांचेर रेंट बाईक सुरू करपा विशींची निविदा निमणे कोकण रेल्वे महामंडळान रद्द केली, अशी माहिती कोकण रेल्वेचो वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटगे हांणी दिल्या। कोकण रेल्वेन काडिल्ल्या ह्या निविदे उपरांत गोंयांतल्या विरोधी पक्षान ह्या प्रकाराचेर तिडक उक्तायल्ली। तशेंच टॅक्सी वेवसायिकांनी ह्या रेंट बाईक निविदेचो विरोध केल्लो। अंजुणच्या स्टार्को जंक्शनाकडेन आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्यांतल्यान जावपी वीज गळतीक लागून लोकांक आनी जनावरांक विजेचो शॉक लागलो। आता पावस पडपाक लागिल्ल्यान हो धोको वाडिल्ल्याचे थळावे सांगतात। जमनी पोंदा इबाडिल्ल्या केबलांक लागून शॉक येता असो दुबाव अंजुणच्या वीज खात्यान उक्तायला। जाता तितले बेगीन हाची दुरुस्ती करतले अशें आश्वासन वीज खात्यान थळाव्या लोकांक दिलां।
राज्यात 1 जून ते 11 जून मेरेन सरासरी 11.54 इंच पावसाची नोंद जाल्या। या काळात हरशी 8.5 इंच मेरेन पावसाची नोंद जाता। अंदू सुमार 3.5 इंच मायज आसा। अंदू आता मेरेन 36% चढ पावस पडला। मडगावात सगळ्यांत चढ 16.29 इंच पावसाची नोंद जाल्या। काणकोणा 15.2 इंच, केप्यां 14.50 इंच, सांग्यार 14.18 इंच पावस पडला। 16 जून मेरेन राज्यात मध्यम स्वरूपाचो पावस पडपाक शकता अशें वेधशाळेत कळीत केला। नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमाचे सरचिटणीस ओलेन्सियो सिमोइश हांणी श्रीलंका भोंवडे वेळार श्रीलंकेच्या नुस्तेकारां कडेन संवाद सादिल्लो। तेन्ना दर्यांत LED लायट्स वापरिल्ल्यान नुस्तेमारीक बरोच फटको बशिल्ल्यान नुस्तेमारी सोडून दिल्ल्याचे कळिल्ले। जाल्यार भारताच्या नुस्तेमारांचे श्रीलंकेच्या नुस्तेकारां सारकेच हाल जावं येता। ताका लागून दर्यांत LED लायट्स वापरपाचेर बेगोबेग बंदी हाडची अशें वर्ल्ड फोरम फिशरीजाचे सरचिटणीस हरमन कुमार हांणी भारत तशेंच गोंय सरकाराक आवाहन केलां। बुधवाराक कोरगांव हांगा सुकाळे वाड्यार व्हडले आंब्याचे झाड 2 घरांचेर पडून सुमार 1,75,000चे लुकसाण जाले। ह्या वेळार घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टाळ्ळी। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालपी दळाक कळीत केलें। उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून पळोवणी केली। आंब्याचें झाड पडून बरेच लुकसाण जाल्ल्यान सरकारान मजत करची अशी मागणी फॅमिलीन केल्या। घोगळ मडगांव हाऊसिंग बोर्डातल्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या। अडानी गॅस कंपनीन पायपलायन घालपा खातीर हो रस्तो खोडून पुरयल्लो। ताचेर संबंधीत खात्यान डांबरीकरण लेगीत करूना। देखून पावसाच्या दिसांनी येरादारी करप्यांक त्रास जातात अशी थळाव्यांची कागाळ आसा। हो रस्तो रुंद आसा ते भायर फाटल्या 5 वर्सांत एकूय फावट रस्त्याचे डांबरीकरण जावंक नाशिल्ल्यान आतां तरी बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करून दिवपाची थळाव्यांची मागणी आसा। फोंड्या पालिका वाठारांत फुटपाथांचेर तशेंच रस्त्याच्या कुशीक कितल्योशोच बेवारस गाडयो पार्क करून दवरल्यात। ह्या बेवारस गाडयां खातीर पार्किंगेक त्रास जाता। बेवारस गाडयो काडच्यो म्हणून संबंधीत मालकांक नोटीस धाडिल्ली। कांय जाणांनी त्यो गाडयो काडल्यो, पूण कांय कडेन तश्योच बेवारस गाडयो आसात। त्यो बेवारस गाडयो संबंधीत मालकान काडच्यो अशें आवाहन फोंडे पालिकेचो नगराध्यक्ष रितेश नायक हांणी केलें। तशेंच हे बेवारस गाडयो संबंधीत मालकांनी काडूंक ना जाल्यार ट्रॅफिक पुलीस ह्यो बेवारस गाडयो उखलतले म्हणून नगराध्यक्ष रितेश नायकान सांगलें।
ख्रिस्ती धर्मगुरूंच्या हस्तक्षेपाक लागून दक्षिण गोंयांत भाजपाक हार मानची पडली असो दावो मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान केला. लोकसभा निकाला उपरांत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी ख्रिस्ती धर्मगुरूंचेर घातिल्ल्या खापराचें लेगीत भाजपान समर्थन केलां. एके वटेन ओसीआय कार्डा वयल्यान केंद्र सरकाराची तोखणाय जाता जाल्यार दुसरे वटेन निरशेवणी. अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान केंद्राच्या निर्णयाक येवकार दिला जाल्यार काँग्रेस आमदार कालुसाच्या कोतान हो निर्णय म्हणल्यार डबल स्टँड खंय. वेंचणुकीच्या प्रचारा वेळार एनडीएक तेंको दर्शावपा खातीर भाजपाच्या साबार उमेदवारांनी तशेंच भारतीय नागरिकांनी मोदी का परिवार अशें आपल्या सोशल मिडिया हँडलांचेर घाल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्साचेर ट्वीट करीत मोदी का परिवार आतां काडचे. प्रचारा वेळार हाचो खूब बरो लाव जालो तेन्ना सगळ्यांचे हांव उपकार मानतां. तुमी दर्शायिल्ल्या तेंक्याक लागूनच एनडीएन सेगीत तिसरे खेपेक भोवमत मेळयलें. मोदी का परिवार हे जरी तुम्ही समाज माध्यमां वयले काढले असले तरी आमच्या परिवाराची बुन्याद घटमुटूच उरतली अशें प्रधानमंत्र्यांनी ट्वीट म्हणलें. स्मार्ट सिटीच्या कामांचे ऑडिट करचे अशें गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष विजय सरदेसायान प्रधानमंत्र्याक पत्र बरोवन मागणी केल्या. जाल्यार स्मार्ट सिटीच्या कामात गैरकारभार आनी भ्रष्टाचार सुरू आसा तशेंच उण्या दर्जाचें काम आसा अशें विजयाचें म्हणणें. जायते विद्यार्थी डॉक्टर जावपाच्या हेतान त्रास काडून बरे गुण मेळोवपाचो प्रयत्न करतात. पूण ह्या फावट नीट परीक्षेचो पेपर लीक जाल्ल्यान कांय विद्यार्थ्यांक पैकीच्या पैकी गुण मेळ्ळ्यात. गोंयच्या विद्यार्थ्यांकूय हाचो बरोच फटको बसला. ताका लागून परीक्षेक बशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक न्याय दिवचो अशी मागणी एनएसयूआयचे अध्यक्ष नौशाद चौधरी हांणी केल्या.
आपाचे गोवा कार्यकारिणीचे उपाध्यक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते संदेश तलेकर हांणी आपल्या पदाचो राजीनामो दिलो। आपल्याक पक्षा संदर्भात कसलीच कागाळ ना, तर काय खासगी कारणाक लागून राजीनामो दिल्ल्याचे संदेश तेलेकरान सांगले। कोलवा हांगासर एका घरांतल्यान सुमार 7 ते 10 लाख भांगराच्या दागिन्यांची चोरी जाली। ह्या घराचो मालक परदेशात आसता, ताका लागून घराची देखरेखी करपाक केअरटेकरान ह्या संदर्भात पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। हाचो फुडलो तपास चालू आसा। बोंडबाग बेतोडेच्या कीर्तीनगर वाठारांतलो रस्तो दोनूय वटेन खचला। देखून ह्या वाठारांतल्यान येरादारी करपी जड वाहनांक धोको निर्माण जाला। रस्त्या कुशीक ल्हान संरक्षण वणत बांदिल्ली आनी 3 मीटर मातयेचो भराव घालून हो नवीन रस्तो उबारिल्लो। मात पावसाक लागून माती खचिल्ल्यान रस्तोय खचपाक लागिल्ल्यान आतां अपघात जावपाक शकता म्हणून थळाव्यांनी भंय उक्तायला। देखून महामार्ग प्राधिकरणान बेगोबेग ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करची म्हणून थळाव्यांची मागणी। उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्देशाप्रमाण राजधानी पणजेत सुरू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामांचो अहवाल इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडच्या मुखेल सरवेवस्थापक एदुयार्द पेरेरा हांणी उच्च न्यायालयाकडेन सादर केलो। पणजेतले 3.5 किलोमीटराचे काम पुराय जाला, जाल्यार सांतिनेस 75% काम पुराय जाला, जाल्यार 150 मिटराचे ताडमाड ते धाकट्या पुला मेरेनचे काम अजून चालू आसा। चालू आशिल्ली कामां पुराय करपा खातीर वेळ वाडून दिवचो हे खातीर स्मार्ट सिटीचे अधिकारी बुधवारा अर्ज सादर करतले। हे विशींची फुडली सुनावणी 18 तारखेक जातली। पणजे महानगरपालिकेन फूड आणि एंटरटेनमेंट झोन उबारपाचो प्रस्ताव मांडलो। पाट्यार जावपी ह्या फूड आणि एंटरटेनमेंट झोनात 92 विक्रेत्यांक आस्पावन घेतले, अशी माहिती महापौर रोहित मोन्सेरातान दिल्या। मंगळारा विक्रेत्या वांगडा घेतिल्ले बसके उपरांत महापौर उलयतालो।
मुळगाव वाठारांत परत एक फावट कोयराची समस्या भयानक जायत आसा। मुळगावच्या तांबडा रस्तो वाठारांत लोकवस्तीक तेकून कोयराच्यो राशी तयार जाल्यात। आता पावसाच्या दिसांनी ह्या कोयराक लागून ह्या वाठारांत रोग पातळपाक शकता। ताका लागून कोयर उडोवप्यांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। मिरामारच्या शारदा मंदिर स्कुलाकडेन आशिल्ले फुटब्रिज केन्नाय कोसळूं येता। देखून विद्यार्थी आनी हेर लोकांची सुरक्षा विचारांत घेवन हे फुटब्रिज आमी काडटले अशें महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें। करंजाळे टॉक वाठारांत फाटले 15 दीस जाले भौशीक बांदकाम खात्यान गटार बांदपाक घेतला। ताका लागून कुशीकूच आशिल्ल्या एसटीपी प्लांटा कडेन वचपाक आशिल्लो रस्तो आडावन उरला। ह्या प्लांटात येवपी ट्रक सध्याक बंद आसात। ताका लागून सिवरेजीचे उदक खंय खाली करतात असो प्रश्न पडला। बुधवारा दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाला मडगांव रस्तो सुरक्षा समितीची बसका जाली। हे बसकेत रस्तो सुरक्षा संदर्भातल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। गोवा कॅनान येरादारी सुरक्षेविशीं मांडिल्ले मुद्दे घेवन जिल्लो अधिकारी नवी मार्गदर्शक तत्वां जारी करतले अशें गोवा कॅनाची वांगडी लॉर्ना फर्नांडीस हिणें सांगलें। हुमण आनी तोणाकाची लज्जत वाडोवपी काजीची घोडकां आतां बाजारांत येवपाक लागल्यात। दिवचले बुधवारच्या सप्तकी बाजारांत व्हडा प्रमाणांत घोडकां विकपाक उपलब्ध आशिल्लीं। हुमण आनी तोणाकाची लज्जत वाडोवपी काजीची घोडकां आतां दिवचलच्या बाजारांत आयिल्लीं आसात। बुधवारच्या सप्तकी बाजारांत ही घोडकां व्हडा प्रमाणांत उपलब्ध आशिल्लीं आनी तांकां मागणीय बी बरी आसा।